गोवा प्रोफेशनल लीग 2025-26 मॅच फिक्सिंग जाल्या म्हूण शापोरा युवक संघान गोवा फुटबॉल असोसिएशनाकडे कागाळ केली। जेएफएच्या नीती समितीन निवृत्त पोलीस उपअधीक्षक संदेश चोडणकाराक इंटेग्रिटी अधिकारी म्हणून नेमून चौकशी सुरू केली। 2025-26 गोवा प्रोफेशनल लीगात मॅच फिक्सिंग केल्ल्याचो आरोप। मॅच फिक्सिंग जाल्या म्हूण शापोरा युवक संघानूच जेएफए कडेन केल्ली कागाळ। मॅच फिक्सिंग केले म्हूण शापोरा युवक संघान आपल्या 9 प्लेयरांक भायर आयिल्ले। गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या नीती समितीन चौकशी केली। निवृत्त उपअधीक्षक संदेश चोडणकाराक इंटेग्रिटी अधिकारी म्हणून नेमिल्लो। संदेश चोडणकारान ह्या प्रकरणाची चौकशी पुराय करून रिपोर्ट दिलो। रिपोर्टाच्या आधाराचेर जेएफएन 14 खेळगड्यांक 288 पानांचे आरोपपत्र धाडलां। तातूंतले चडशे शापोरा युवक संघातले आदले खेळगडे आशिल्ले। खेळगड्यांक जाप दिवपाक 10 दिसांचो प्रास दिला। मजगती जेएफएचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस सांगता, 2022 जेएफए ताबो घेतना गोंयच्या फुटबॉलांतले हे सगळे प्रश्न ना करपाक आनी वेवस्था निवळ करपाचें उतर हांवें क्लबांक दिल्लें। तें ध्येय साध्य करपाचे दिकेन आमी पावलां मारता। जेएफए कार्यकारी समिती हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या सगळ्या आड शक्य तितली खर कारवाय करतली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।